सद्याक आमी आसा खाऱ्यावाड्याचे फिशींग जेटीचेर आनी आमी आत्तां जस्ट पळयल्या की फिशींग जेटीची हालत आसा ती सारकी कठीण आसा। ताका जे पत्रे मारल्या ते सगळे कडेन क्रॅक जाल्ले आसा आनी आमी जेन्ना हांगचे प्रेजिडेंटाक आदले मंत्री जुजे फिलिपाक मेळ्ळे तांच्यांनी सांगलें की एक दोन घटना अशी जाल्यार एकटो मनीस जेटी वयल्यान पडून मेल्लोय बी आसा आनी एकट्याचो पांय पत्र्यान भितर शिरकून कटी जाल्लो आसा आनी हाका लागून एक बरी गंभीर परिस्थिती आयज हांगा जावन पडलेली आसा। तांच्यांनी आयज एक युनीक डिमांड केल्लो आसा की गव्हर्मेंट सदां एश्युरन्स दिता की हे जेटीचें काम ते करतले, पूण आयज मेरेन फक्त एश्युरन्साच उरल्या, अजुनूय कांय मेंटेनन्स जावं ना। 1 तारखेच्यान खंय सिजन चालू जावपाचो पूण बोटवाले खंय बोट धक्यार लावपाक भिता आनी तांकां लागून हांवें जुजे फिलीप डिसोजा हांच्यांनी एक स्पेशल एक अनाउन्समेंट केल्लें आसा आनी एक रिक्वेस्ट केल्ली आसा गव्हर्मेंटा कडेन की जितले मेरेन गव्हर्मेंट हें काम करता जो टायम आसा तांकां 6 म्हयने लागतले, 1 वर्स लागतले तें आमकां खबर ना म्हणटा तो, पूण तितले मेरेन बर्थ नंबर 11 जो आसा तो खंय फिशींग डिपार्टमेंटान काडून गव्हर्मेंटान काडून खंय फिशरमॅनांक दिवचो आनी तांची खंय फिशींग ऑपरेशन जें आसा सद्याक तात्पुरतीचे टेम्पररी बेजिसाचेर खंय बर्थ नंबर 11 वयल्यान जावचें। आयज WRD आयज इन्स्पेक्शन करून गेला। हांव नको WRDक एक ऑर्डर मेवल्या काय म्हणून जेन्ना हे इन्स्पेक्शन हे जे मेंटेनन्स ह्या फिशींग जेटीचे हे मेंटेनन्स 2 म्हयने पयले जाता। हांवें भरपूर रिक्वेस्ट केलो आमच्या फिशरी डायरेक्टराक, ती डायरेक्टरान म्हाका एश्युरन्स दीत रावली पूण कांय जावना। फायनली हांवें आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन देखून आमी रिक्वेस्ट घातले सांगले, पूण फायनली आमी आमचे इश्टा कडेन बाब नीलकंठ हल्दनकर जो फिशरी मिनिस्टर आहा ते कडेन आमी रिक्वेस्ट घातले आनी हे असेंब्लीन आमचे वेटाचे जे आमचे हेजे कित्याचे आमचे रिपेरिंगाचे आयज तर ताणें एश्युरन्स दिला पूण केन्ना काय। आयज आमचे 1 तारखेर ऑगस्टाचे 1 तारखेर आमचे सिजन स्टार्ट जावचें आहा, पूण जी आयज आमच्या ह्या फिशींग जेटीची परिस्थिती तर चोयत जाल्यार विजय बाबान म्हणलां तें सारकें। हांव ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा विजय सरदेसायकारान तो हिंग येयलो आमचे प्रश्न पयले आमचो चीफ मिनिस्टराक आनी ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमचे पगलेक आमी प्रश्न घातले पूण तुमी तो आतां मोतीन घेयले वो कितें जालें वो कांयच खबर ना। पूण म्हाका इतलें सांगचें आहा आमचें इलेक्शन दूख तुमी अडकून घेया न्हू। पळया न्हू हे वास्को जेटी इतली बिगडलेली आसा, पयल्या सुवातेर आमकडे 250 बोट्यो आहा। आयज ह्या लाकडाच्यो बोट्यो ह्यो फिशींग जेटीचेर कश्योच लावपाक जायना। हांव कितें म्हणटा जो सेक्रेटरी जरी तर आयज कसलोय तर रिपोर्ट घालता आनी जरी तुमकां तर बंद करता जाल्यार आयज सेक्रेटरी व्हडलो तुमी व्हडले, हांवूय मिनिस्टर आसलो, तुमी सेक्रेटरीक सांगूंक जाता बाबा इट इज आमच्या लोकांचे प्रॉब्लेम आहा हे फायनान्शियली हांव तें कांय चोयना पूण आयज आमकां आमचे व्हॅल्यू कांयच ना काय। म्हाजे एक तुमकां एक प्रश्न आहा, 1 तारखेर आमचे फिशींग स्टार्ट जावचें आहा, सो ताका लागून एक मागणी आमच्या हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन कित्याक तो कामां करता। तसोच म्हजो इश्ट बाब नीलकंठ हल्दनकरा कडेन म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा, फॉरेस्ट तर तुमकां आमचे तर पडला, आमची तर काकूत दिसता, आमी तर सेफ उरपा जाय आनी फिशरमॅनांचे जर कितेंय त्रास जावचे नाका बोटकारांक वा आमच्या पात्रांक जाल्यार हे काम करा न्हू। एक रिक्वेस्ट करा आमकां आनी बर्थ जो आमचे फिशींग तांकां फिशींग जेटीकूच तांकां ना बर्थ नंबर 11 आमकां दिया न्हू बोट्यो बांदपाक, प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। कित्याक बोट्यो थिंग लावया थोडेशें आमचें काम जावसर ह्या जेटीचें तुमी काम हांव जाणा तुमी जेटीचें काम स्टार्ट करपा आहा, इंजिनियर तुमचे येवन गेलो आहा, WRD घेवन गेलो आहा, तुमी कोत्तले पूण तरी पूण लेट जाला पूण कोरा स्टार्ट कोरा तशेंच आमी चलयता। स्टार्ट आमचें काम कंप्लीट जावसर आमकां बर्थ नंबर 11 आमच्यो बोट्यो लावपा थिंगा दिया। वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक।